काल गोंयचे डीजीपी आणि एसपीन प्रेस स्टेटमेंट दिल्ले आसा, प्रेस ब्रिफींग दिल्ले आसा, जे म्हणजे सद्याचो जो स्कॅम कॅश फॉर जॉब स्कॅम हो स्कॅमाच्या बाबतींत तेंच्यांनी तेंचो जे इनपुट्स आसा हे काल आउट केल्ले आसा आणि टोटल जी मिडिया आसा तांकां सगळ्यांक सांगलेलें आसा की ऑलमोस्ट 29 FIR लॉन्च जाल्या, 33 जे हांकां ऑलरेडी इन्व्हेस्टिगेशन केल्या म्हणून, आणि जो पयशांची मालमत्ता आसा ती तेंची कितली ऑलमोस्ट कितले पयशे लागले आणि कितें हे सगळे अपडेट केला. पण तितून एक स्टेटमेंट जावं डीजीपी एसपी हेंच्यांनी एक स्टेटमेंट केला की जेन्ना मिडियान तांकां विचारलें की हांगा पॉलिटिकल इंटरफिरन्स आसा काय ना, तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की आमकां दिसना म्हणून पॉलिटिकल इंटरफिरन्स आसा म्हणून. आणि हो खंय ना खंय हो स्टेटमेंट जो आसा आयज गोंयचे तरणाटे हे सगळे पळयता, गोंयकार सगळे पळयता की कशें स्टेटमेंट हांगा करता. कित्याक पॉलिटिकल इंटरफिरन्स ना, नाल्यार तुमी पळयता आसतले ऑडियोज जावं जो ऑडियोज व्हायरल जाले आनी तितून पॉलिटिकल लिडर्स जावं पॉलिटिकल जे MLAs आसा हेंचो आवाज त्या ऑडियोजान दिसता आणि ते आवाज सारको क्लियर कट कळटा. हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जाले ते पासून कांय करिनासतना पयलूच अशें सांगप हे कंप्लिटली रॉंग अशें म्हाका तरी दिसता. आणि तुमी पळयता आसतले गोंयची जनता आयज सगळी पळयता आयज हो बीजेपी सरकार कितें करता. बीजेपीचे लिडर जे आसा, कितलेशे लिडर ह्या कॅश फॉर जॉब स्कॅमान इन्वॉल्व आसा हे क्लियर कट दिसता. त्यांच्या लिडरांक पासून ऑलरेडी अरेस्ट जाल्ले आसा. आणि तशेंच बाकीचे जावं काल अनेक जो व्हिडिओ ऑडियो व्हायरल जालो आणि सोशल मिडियाचेर खूप प्रमाणात नाचतालो तो म्हणजे एक आमदार असो एक आमदाराचो दिसता. आणि तो ऑडियोन आमदार जावं मिनिस्टर हेजो दिसता तो ऑडियोन क्लियर कट दाखयता. आणि एक हिंदीन भाशणां जाता, ती भाशणां अशी आसा की बाबा आपणाक लागून तुमकां जॉब दिले आमी, ते म्हणटा कोणूय खंयच्याय रिलीजन आसा सो आमी जॉब दिल्या म्हणटा, आमी कोणाक भेदभाव करूना म्हणटा आणि आमी जॉब दिल्या. म्हटल्यार हें कशें जालां, म्हटल्यार तुमच्या बॉल्सान आसा काय कितें तो जॉब विकतो दिता तुमी, कसो दिता हो आयज एक प्रश्नचिन्ह पडटा. आमी तो जॉब दिला म्हणटा हे क्लियर कट. म्हळ्यार हिंदीन अशी भाशणां जे गोंयकारांक पासून न्हू ह्या भायल्यांक हे आपणाची वोट बँक सालबार करपाक लागून. आणि थंय उल्लेख केलो तो म्हणजे दाबोली मतदारसंघाचो, दाबोलीचो उल्लेख जालो. आणि दाबोली म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कोण आसा ते दाबोली मतदारसंघाचो. हितून क्लियर कट कळटा की हांगा जे बीजेपीचे लिडर जावं मिनिस्टर पासून हितून इन्वॉल्व आसा आणि हेंचे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. आणि तेकाच लागून आमी डिमांड केल्लो की हेजेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी करपाक रिटायर्ड हायकोर्ट जजाच्या अंडर हे इन्क्वायरी जावपाक जाय, जो कमिटी बसपाक जाय आनी कमिटीन हेजी इन्क्वायरी करपाक जाय. कित्याक हांगा व्हडले व्हडले नेता जे आसा, मिनिस्टर जे आसा जावं आमदार आसा हे इन्वॉल्व आसा अशें तरी दिसता. आणि हेंचेर थोरायन म्हटल्यार खरेंच सीएमाक दिसता की एक्शन करता आमी, हे करता ते करता, नाल्यार तुमी हो ज्युडिशियल इन्क्वायरी हे करपाक जाय. नाजाल्यार हे फकाणां अशीच फुडें अशेंच चालू उरतले. तुमी कोणाचेर FIR लॉन्च करतले, तांकां टायमपास करतले, बेल काडटले आनी मागीर फुडें कांयच जावपाचें ना. सो हे स्ट्रेट फॉरवर्ड हांव एलिगेशन करता बीजेपी सरकाराचेर की ते समज आयज अशें हायकोर्ट जज रिटायर्ड जजा अंडर हे समज कमिटी बसयना जाल्यार हितून क्लियर कट कळटलें की तुमचे आमदार, तुमचे मिनिस्टर हितून इन्वॉल्व आसा आनी तुमी तांकां प्रोत्साहन दिता हे करपाक लागून. कित्याक कालचो जो व्हिडिओ आसा तो व्हिडिओ तरी क्लियर कट दाखयता. तितून तरी जे हिंदीन तेणें स्टेटमेंट केल्या की आमी सगळे सबका साथ सबका विकास, म्हटल्यार तुमी कोणाचो ह्या भायल्यांचो विकास करपाक सोदता. हे भायले जे हांगा सेटल जाल्या इनलिगल्ली तेंच्यांनी बस्ती मारल्या आनी बस्ती बांदून तांकां जॉब दिता, तांकां घरां जी आसा ती रेग्युलायज करता, लिगल करपाक सोदता. असल्या भायल्यांक तुमी लिगल करपाक सोदता आनी अशें ते आमचे गव्हर्मेंटाचे जॉब्स दिवपाक सोदता. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष एकूच पक्ष आसलो जेणे आमच्या मॅनिफेस्टोन हे क्लियर कट घातलेले की गोंयकारांक 100% गव्हर्मेंट जॉब आसा ते पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक मेळपाक जाय म्हणून. मात ह्या बीजेपी सरकाराक हे मान्य ना. ह्या बीजेपी सरकाराक फक्त मान्य आसा ते म्हणजे भायल्यांक हे जॉब आमचे विकलेले आणि ह्या भायल्यांक जॉब दिल्ले. आयज आमच्या बारीक समाजाचे गोंयकारांचेर अन्याय जाता. गोंयकारांचो जो जॉब आसा तो प्रत्येक गोंयकाराचो जॉब ह्या भायल्यांक वयता आणि हे जॉब जे आसा विकले गेले वयता. म्हटल्यार तुमी स्वताक समज जॉब बसून जायना ते जॉब मेळना. कित्याक मेळना? कित्याक ह्या सरकाराक ते पडलेले ना. इलेक्शना टायमार मतां वाटपाची आणि वोट घेवपाची हेच चल्लेलें आसा. सो हांव मागता सगळे गोंयकारां कडेन तुमची जी तकली आसा ती चिंता. कित्याक हे जे मिनिस्टर आसा हे इन्वॉल्व आसा आणि हे भायल्यांक म्हटल्यार जो कालचो व्हिडिओ ऑडियो आउट जाल्लो आसा तेजेर सारखे तरी 100% शुअर आसा की हे जॉब वाडटा म्हणून. हे स्टेटमेंट जे मिनिस्टर लेवलाचे पोस्टाचेर वयल्यान स्टेटमेंट येता हेजेर क्लियर कळटा की खंय ना खंय हे बीजेपी सरकाराचे प्रत्येक जाण जे आमदार आसूं जावं मिनिस्टर आसूं जावं तेंचे लिडर्स आसूं हे इन्वॉल्व आसा आणि हेजेर थोरायन इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. थँक्यू.